Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Kirtan 105 verse 1 आणि 5 म्हणता, Alleluia, सर्वेस्पराक अर्गंदिया, ताचे नाव उलो मरा, पर्जामध्ये ताची कृत्या परगड करा. ताने केल्ल्या असर्यांचो आणि विस्मितांचो, ताने उसरलेल्या निर्णयांचो उगडास करा. वय आज हांव तुमचे मदें उबी आसा सक्रामेंतांतल्या जेजून म्हजे वयर केल्ल्या असर्यांचो आनी विस्मितांचो उगडासकान आनी ताका साक्ष दी. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा म्हज्या पुता शर्विनाची. तो ताचें BBA शिकप एलोशियस कॉलेजींत जाल्लेंच MBA करूंक ताका ऑस्ट्रेलियाक वचूंक जायतें मोन आसलें आनी हाजे विशयान ताणें इंटरनेटांत सोदून काडलें आनी थंय शिकल्यार ताका मस्त चड म्हत्व आसा म्हूण ताका बगलें आनी ताची आशा ताणें आमचे उसारली. आनी हाज्या खातीर आमी एजन्सीक कॉन्टेक्ट केल्ल्या वेळार ताणें तांचे रिक्वायरमेंट्स आमकां सांगलें. सुमार 70 lakhs ताका खर्च आसा. तशेंच एज्युकेशनल लॉन काडीचें पडटलें म्हणून आमकां सांगलें आनी आमी ताच्या खातीर एज्युकेशनल लॉन काडूंक गेल्ले हांव. आनी त्या दळा ती आमचे सडावत जागे एग्रीकल्चरल लँड जावन आसले आनी ताचे वयर आमकां एज्युकेशन लॉन काडूंक जावना. ताच्या उपरांत कमर्शियल लँड ते ताचे वयर लॉन काडूंक आमकां जावनातलें, कित्याक म्हळ्यार तें मस्त कन्वर्जनांनी करूंक मस्त टायम लागतलो. ह्या वेळार हांवें मस्त आमी टेन्शनार आसलें हांव त्या दळा, कित्याक म्हळ्यार ताचे ऑलमोस्ट 2 वर्सां जालीं काबार जाल्लीं कॉलेज जावन आनी मस्त टायम लागतलो. ह्या वेळार हांवें पिटिशनींग घाल्लें विनवण्याच्या ग्रुपान आनी ताच्या खातीर हांव मस्त मागतलीं. आनी एक अस्सरी आनी म्हणलें बरी कांय अडकळ नासतना आमकां फकत 1.5 म्हयन्या भितर तें पिटिशन घाल मागून फकत 1.5 म्हयन्या भितर ताचें कितें पेपर वर्क आसलें, कितें ताका एज्युकेशन लॉन पास करूंक जालें, कांय अडकळ नासतना फकत 1.5 म्हयन्या भितर ताचें पुरो पेपर वर्क तें कंप्लीट जावन ताका ताचें पेपर वर्क धाडलें आनी विजा काल 15-20 दिसां भितर ताजी विजा आयली आनी तो ऑस्ट्रेलियाक पावलो. हें जावन आसा एक व्हडलें अजाप ताच्या जिवितांत जाल्लें. ताजे उपरांत तितलेंच न्ही, तो वचून आतां सुमार 10 म्हयने जाले, फर्स्ट सेमिस्टर जाला आनी तो डिस्टिंक्शनान पास जाला. हें सांगूंक हांव आशेतां. मागीर तितलेंच न्ही आसता ताचें थंय गेल्या उपरांत ताणें थंय वचूंक थंय कोणी आमचे कोणी नासली वळखीची सडावत आनी तो ताणें इंटरनेटार ताजे घर रावूंची वेवस्था ताणें थंय गेल्या इंटरनेटार केल्लें ऑनलायनीर आनी तो एक एकोमोडेशनान एक सुरत आसलो. सुमार 2 म्हयने कोणाची वळख नासतना आसलो आनी अशें म्हणून ताणें म्हाका सांगलें, मम्मी म्हाका एक बरें रावूंक थंय घर मेळ्ळां अशें माग म्हणून. आनी हांव हाज्या खातीर मस्त मागतलीं. आनी एक अजापानी म्हणलें बरी थंय ताका मिसाक वेळार गेल्ल्या वेळार थोड्या पाद्रापांची वळख जावन ताका एक बरें एकोमोडेशन पाद्रापांनी संस्थांनी रावचे ताका एक बरें एकोमोडेशन रावूंक फावो जालें. थंय आमची गांवचींत मनशां आसलीं थंय, तशें ताका बारीक संतोश जालो आनी ताका तें एक व्हडलें आनी एक अजाप म्हज्या पुता वयर जाल्लें. मागीर तशेंच तो थंय कॉलेजीक स्टार्ट जाल्या उपरांत सुमार 5 म्हयने काम नासतना आसलो, कित्याक म्हळ्यार तांकां 4 घंटे आसले ते एज्युकेशन कॉलेजीन खाली 4 घंटे मात्र शिकोवंक. ताच्या उपरांत फ्री टायम आसलो आनी ऑस्ट्रेलियन गव्हर्मेंटाचे तांचे एक काले रूल म्हळ्यार स्टुडंट्स विजा आनी हप्त्यांत 24 hours काम करीत आसले आनी सडावत स्टुडंट्स थंय गेल्या उपरांत काम करतात. तशें जाल्ल्यान तो एक काम पळोवन आसलो आनी 5 म्हयन्यांनी ताका खंयचेंय काम नासलें आनी ताणें म्हजे कडेन एक रिक्वेस्ट ताणें घाल्लें, मम्मी तूं माग म्हजे खातीर म्हणून. आनी हांवें विनवणी घाल्ली ब्रेस्ताराच्या इंटरसेसरी प्रेयराक आनी ताजे खातीर मागतालीं. आनी ह्या वेळार ताका ब्रदर एलियसान ताच्या विशयांत सांगलें, एक आवय एका पुताक बरें काम मेळचे खातीर मागतेत आसा म्हणून. ताच्या हांवें तें क्लेम केलें तें म्हज्याच पुताक म्हणून. आनी विदीन नो टायम म्हणलें बरी ताका थंय थोड्या मनशांची वळख जाली आनी तांचे थ्रू ताका एक बरें गव्हर्मेंट काम फावो जालें. आनी तो इतलो संतोशान जाल्लो की म्हणून मम्मी म्हाका एक अजापूत जालां, हें हांगा कशें मेळ्ळां म्हणून म्हाका गुर्तना. आनी हें खंडीत जे सक्रामेंतले जेजूचे कृपा म्हणून हांव धैर्यान सांगता आनी ताका साक्ष दिता.
प्रेज द लॉर्ड. राईट. तशेंच आमचे थोडे जागे म्हजो नवरो गल्फान जावन सेटल जाताना थोडी जागे ताणें काणयोन गेले इन्वेस्टमेंटाक आनी सुमार 10 वर्सां जावन आमी ते सेल करूंक मस्त ट्राय करतले, मस्त एडवर्टायजमेंट वरां गेल्ले, सुमार एजन्सीक आमी कॉन्टेक्ट केल्ले पूण खंयचेय सेल जायनातले आनी आमच्या मदीं आमकां मस्त लोनय आसले त्या जाग्या खातीर काडिल्ले. त्या टायमार हांवें विनवणी घाल्ली आनी ताच्या बसोर हांव मस्त मागून आली आनी ते मागून खाली फकत 1 वर्सा भितर एक बायर आमच्या घरा येवन तांतले जो 2 जागे ताका जाय म्हणून आमी चिंतले कितें ताचे की चड मोल दिवन ताणें तें बायक केलें. एक आनीक व्हडलें अजब जावन आसा आमच्या जिवितान जाल्लें. तशेंच ल्हान आनी व्हड मस्त अजब जाल्यांत एक म्हणजे पासपोर्टाचें म्हाका पिलग्रिमेज युरोपाक पिलग्रिमेजाक वचूंक म्हजो पासपोर्ट हांव पळयताना म्हजो एक्सपायर जालो, म्हाका गुर्तूच नासलो आनी तो हांवें तात्काल करूंक बेगिनी जाय म्हणून तात्काल करूंक गेलें आनी तात्काल करूंक घेतला. ताणें सांगलें तें जायना कित्याक म्हणल्यार तो एक मिस्टेक आसा आनी तुवें नॉर्मलाक ते रिन्यू करूंक म्हणून. तशें तें नॉर्मलाक घालूंक मस्त तेंप लागता म्हणल्यार पूण म्हाका तें धाडूंक आसलें हांगा सबमीट करूंक आसलें विजा मारूंक आनी त्या धाडे हांवें चिंतलें म्हाका साथ दी जावचें ना जाल्यार हांवें सक्रामेंता कडेन सांगलें मागलें जेजू तुजी खुशी जाल्यार हो एक पासपोर्ट बेगी म्हाका हाताक मेळचो बरो आनी तें सबमीट करच्या आदले दिसा म्हाका शुक्रारा सबमीट करूंक आसलो पासपोर्ट. ताच्या बुधवारा सांजेर म्हाका घरा येवन पावलो म्हजो पासपोर्ट. एक आनीक व्हडलें अजाप तशें मस्त अजाप ल्हान व्हड म्हज्या अजापां म्हज्या जिवनान जाल्यांत सक्रामेंताच्या मागना द्वारी. तशेंच हांव आनी एक विशीं सांगूंक आशेतां आमी आमची संवसारी आमी आवय बापाय आमच्या भुरग्यांक आमी कितलें जतन काण घेता ताच्या की वर्त्या मोपान हो सक्रामेंतांतलो जेजू आमची जतन घेता. आमी आमचे खंयचेय कश्ट ताच्या मुखार सांगतना तो वर्ती ताची कुर्पा वळटा. ब्रदरान म्हणलें बरी हांगा तो मस्त ताची कुर्पा वळटा. आमी ती कानी येवंक रेडी आसाची तितलेंच इतलें सांगून म्हजें उतर हांव वाक्यार करतां. अर्गान तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू.